2 महिने पयलीं करूंक जाय न्हू पळय लोकांची बायट घ्या पळय लोक कितें म्हणटाले ते लिगली करा तुम्ही विकास करू नका अशें आमी म्हणिना लिगली करा तुम्ही कितें करता ते कळ्ळें न्हू कारण तुमची दखल घेवपाक कोण तरी आसा तुमची दखल घेवपाक कोण तरी आहा आनी आमी पयशान काम करिना ही पार्वती तर पयशान काम करिना सो जाता तितलोय म्हाज्या स्ट्रेस जाल्यार कितेंय करूं पब्लिके बरोबर हांव रावतली कारण पब्लिके कडेन वोट मागपाक हांव गेल्ली आणि पब्लिकेन वोट बीन जिखून हाडले सो हांव हांगा जबाबदार जाता म्हाका आतां मायाक त्या 11 तारखेर हांगर प्रोटेस्ट जाल्लो सकन गोंयच्या जनतेक खबर आहा दुसरो रोड वायडनींग म्हणून हायकोर्टाचो हें येयला DMC कॉलेज टू मँगो ट्री टू वागातरा 25 मीटर आतां अंजुना विलेजीन आमचे थंय 3 मीटर रोड आहा 4, 5, 6 मीटर हो 8 मीटर रोड आहा हो 2024 वयता थंय वॉर्डान 11 वॉर्डांनी फोडलेलो आहा पायपलायन घालूंक केबल घालूंक तो रोड आतां मेंटेन जायना जाल्यार 25 मीटर रोड कसो मेंटेन जातलो दुसरें हो रोड हांगर वायडनींग केला कित्याक लागून हे मिक्सर येता ट्रक कोंक्रिटाचे ते ताज्याक लागून ते हॉटेल बिल्डर लॉबीक लागून हो रोड वायडनींग 25 मीटर जावं 15 मीटर जावं आमचे विलेजीक हो लोकल जनतेक लागून हो रोड करिना हो रोड फक्त करता कोणाक आवटसायडराक लागून बेनिफीट आमकां काय ना हेचेर आवटसायडर जोडून वयता हेचेर आमकां कितें आहा लोकलाची जमीन घेता वयता तांकां लोकलाक कॉन्फिडन्सान घेता कॉन्फिडन्सान घेयना हायकोर्टाचें हें कितें आहा लोकांक PWD हांगर आहा PWD येवंक जावो मामलेदार येवंक जावो पंचायतीचो विलेज सेक्रेटरी येवंक जावो सगळ्यांक लोकांक कॉन्फिडन्सानूच घेवन तें काम करूंक जाय जें हें कितें काम केलां हें सारकें न्हू ही चुकीची खबर आनी आयज तो असेंब्लीन बिलूय पास करता जे कोमनीदार लँडाक लोक मायग्रंट खिचोरी घरां बांदूंक ते लिगलायज करपाक ही चुकीची खबर संविधान हा पार्लमेंटरी रायट सगळ्यांक ह्या गव्हर्मेंटाचेर विरोध करपाक आनी हेचेर विरोध करता हांव मिडियाक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की एवरी टायम आमचे जे विशय आसा ते तुमी येता आनी आमच्या गांवचे जे विशय आसा ते तुमी हायलायट करता आत्तां पार्वती नागवेकर हांणी सांगलें की हांगा लोकांक डिफिकल्टी येता हांव जेन्ना हांगा पास जाता तेन्ना हांव खुबश्या भुरग्यांक आनी जाणट्यांक हांगा स्लीप जाल्ले पळयता खुबशे सकाळी हांगच्यान भुरगे स्कुलाक वता तांकां डिफिकल्टी येता तशेंच रातचे हांगा जाणटे जे ट्रॅव्हल करता तांकां हांगा सारके रातचे जाणट्यांचे जशी विजन सारकी नासता आनी अशें वयतना तांकां हांगा खंय उदक आसा खंय कितें आसा तेंच कळना आतां मुद्दो असो आसा की हो रोड म्हाका दिसता एक केन्ना 2-3 म्हयने पयलीं केल्लो फोडलेलो आनी थंय केल्लो बट आमी जेन्ना PWDन गेल्ले आमच्या बरोबर राजन घाटे आसा तेंच्यांनी RTI घेतली तेन्ना आमी जेन्ना PWDन गेले तेन्ना PWDन आमकां सांगलें की आमी तो रोड करूं शकता सो आतां विशय आसा की हो रोड केला कोणी आनी हे पयशे कोणाचे आमी जे नॉर्मल लोक आसा जे काम करता सकाळी भायर सरता आनी सांजचे घरा येता काम करून ते दीसभर वावुरता टॅक्स भरता आनी हो जो पयसो टॅक्साचो असो उदकान वयता तो आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा आतां परत तर हो रोड जेन्ना रिपेर करूंक वयतलो तेन्ना पयशे कोणाचे वयतले लोकांचेच वयतले सो आमी लोक कित्याक आमी नॉर्मल जे मिडल क्लास लोक आसा ऑर गरीब लोक आसा ते कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय ह्या रोडाची ह्या पयशाची अशें म्हाका दिसता आनी हांव मागता आतां विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसा की गव्हर्मेंटान आनी PWD डिपार्टमेंटान अजून म्हाका दिसता PWDचे हे डिस्कशनाक येवंक ना दिसता रोडाचे पण येतले तेन्ना ह्या रोडाचे गव्हर्मेंटान कितें तरी सांगचें फाटल्या दिसांनी इलिगल कसो रस्तो तयार करपाचें काम आनी कशें गुंडागर्दी करून पुलीस सुद्दां ताका साथ दिणाऱ्याक MLA आमचो MLA शिवोलचे बाय दिलाला लोबो आनी कलंगूटचो तेजो घोव मायकल लोबो ह्या दोगांनी मेळून कशी सुपारी घेतलेली आसा ही सुपारी म्हणटा ती व्हडली ह्या गव्हर्मेंटाक जाल्ली आहा ती सुपारी घेतली आनी आयज सुपारी घेवन हो रस्तो जो काबार करून उडयलो त्या खातीर तेंच्या नांवान दिलाला लोबोच्या आनी मायकल लोबोच्या नांवान हे पोंजळ सोडलेले आसा हे पळयत तुमी कितलो हे रस्तो जाला तो आयज जर मातसो जर गाडी पड हे जाय जाल्यार तो जिवीत हानी जावपाची शक्यता आसा ही खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटाचें लक्ष आसूंक जाय आसलें फाटल्या दिसांनी मी एक्झिक्युटीव इंजिनियर मेळपाक गेल्ले तेन्ना ताका सांगलें तें झाड पडपाचें आसा
कित्याक पावसान इतले हें जालां, धोधो पावस पडटा आनी ते झाड केन्ना कोसळत जाल्यार ते घरार पडटले, ते खंय जिवीत हानी जातली. हेंचें लक्ष ना. हेंचें लक्ष फक्त गांधी नोटीचेर आसा आनी खंयतरूच ना. दुख्ख दिसता सांगपाक म्हाका. कित्याक हो बांदलो, हो तुमी कित्याक हे घेतलो, पाड घालून घातलो? वर्क ऑर्डर नासतना तुमी करपाचें कारण कितें? हो मायकल लोबो कोण? हो कॉन्ट्रॅक्टर? हे दिलेले बघ कोण? हे कॉन्ट्रॅक्टर काय कोण? हे गुंडागर्दी करपाक गुंडाची घेवन सुपारी घेवन आयिल्ली आसा काय कितें? हो प्रश्न हांव तुमकां विचारूंक सोदता. आयज गोंयकार न्ही, आयज प्रत्येक गोंयकारांक लाज दिसपाचें काम ह्या दिलाला लोबोन केला. खरो शिवोलचो आमदार जो असता तो खरोखर प्रामाणिकपणे काम करता, पण ही फक्त आपल्या स्वताच्या पोटा खातीर हेंच्यांनी काम केल्लें आसा. हे धूळफेकी केल्ली आसा. कित्याक केल्लो आसा हो? खंयची प्रॉपर्टी कोण घेता आणि कोण तुका दलाली करता हाचो प्रश्न हांव ह्या मायकल लोबोक आनी दिलाला लोबोक विचारूंक सोदता. आयज पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता आयज हे खरोखरच वायट घटना जावन आसा. आयज आमच्या थंयच्या लोकांची आयज टुरिस्ट येता, पावसांत टुरिस्ट येता, तशेंच भायले आनी कोण लोक येता, फॉरेनर आसता हांगा आनी किंवा आमचे स्थानीक लोक आसता. हे जर फाल्यां सकाळी यांची जिवीत हानी जाली जाल्यार कोणाचें लुकसाण जातलें? हो प्रश्न हांव आयज गव्हर्नमेंटाक विचारूंक सोदता. सावंत बाब, जागे जायात. फक्त जागे जायात म्हणजे जागा घेवपाचे न्ही, तर जागे जायात त्या रस्त्याचे करपा खातीर. आयज हो रस्तो म्हणटा तो आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा आनी आयज बलभिमान सांगला फ्लायओव्हर करा म्हणले आमकां, ते तरी करात, पण ते तुमी जावचे ना. तुमी करतले म्हाका खबर आहा, कित्याक थंयसर कमिशन आसतलें म्हणून. पण ही दुख्खाची गजाल जावन आसा. तो रस्तो बरो आसलो, तो रस्तो तुमी पाड घातला आनी ह्या रस्त्याची हानी जाल्ली आसा. म्हाका दिसता हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता. आमी फाटल्या दिसांनी पुलीस स्टेशनारूय गेल्ले, एसपीक दिल्ले, परत हेका गेल्ले. आतां म्हाका दिसता एक बरें अशें आंदोलन करचें पडटा. हांवें म्हटलें साटली पोटली आंदोलन हे करपाचें आतां येवजिल्लें आसा. चड करून ह्या दिसांनी जातलें, कितें अधिवेशन चल्लेलें आसा आनी हांवें आरटीआय सुद्दां मागलेली आसा. अजून आरटीआय आमकां दिवंक ना. जे हेणे आमच्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरान सांगलेलें की आपूण ते झाड पळयता, अजून पासून ते येवंक ना, तेणें म्हाका फोन करूंक ना. ही लोकशाही हा काय ठोकशाही हा काही मायकलशाही हा, होच प्रश्न आता म्हाका पडलेलो आसा. आयज खरें म्हटल्यार आमी सगळे लोकांनी जागृत जावंक जाय. हो रस्ते कित्या खातीर बांदता आनी कोणाच्या उपकारा खातीर बांदता? लोकांच्या उपकारा खातीर का आपल्या स्वताच्या फायद्या खातीर मागता? हो प्रश्न आयज हांव लोकांक विचारूंक सोदता. हेजी तुमी जरा संशोधन करा आनी जाता इतल्या गव्हर्नमेंटाक सांगून तो रस्तो विना पास करात, कारण हे रस्त्याची जी हानी जावपाची आहा. कारण ह्या मायकल लोबो आनी दिलाला लोबोक कारण अरेस्ट करपाची गरज जावन आसा. कारण हेंच्यांनी वर्क ऑर्डर नासतना हेंच्यांनी आयज हो रस्तो खणलेलो आसा आनी फाल्यां जर जिवीत हानी जाली पयलो मर्डराची केस घाला तेंचेर आनी ताका धरून अरेस्ट करा. आम्ही आयज 3-4 म्हयने जाले, आता 6 म्हयने हो रस्तो बरो म्हणून हॉटमिक्स म्हणून केल्लो. सडनली हायकोर्टाच्या नांवान आयज हांगर गुंडागिरी ह्या रोडाचेर जाली आनी गुंडागिरी करून हो रस्तो केलो. आयज हो गुंडागिरी करून हो पर्रा टू छापोरा टू म्हापसा वचपाचो रस्तो थंय दवरून आयज जाका आपणाक जाय पळय आपल्याचे खंयसर प्रॉपर्टी आपल्याचे कितें न्हू अशें करून आमचे एमएलए कडेन वयतले जाल्यार आमकां एमएलए कडेन वचपाकूय आदार ना. ते दोगांय म्हाका सांग माकोड इकडल्यान आनी माकडी इकडल्यान उकडी मारून वयतले उकडी आनी ड्रायव्हर गाडयो चलयतले हांगा पडून मरतले मोटरसायकलीन. त्या मांद्रांच्या इकडल्यान तिकडे उडी मारून वचो येता न्हू असो. आयज तुमकां दिसता हे व्हडयो सोडल्या. आयज कितके दीस जाले, 6 म्हयने कितके लोक पडले. हांगा तुमी इन्क्वायरी करपाची. आयज तो जबरदस्ती रस्तो केल्लो थंयसर कितके जाण बाबडे ते जेवण सप्लाय करता ते पडलेले आहात. अशें सांगून तुका शकना हांव कितके जाण भुरग्यांक घेवन पडलेले आहा पळय ह्या पावसान कितें हालत ती तुमकां दिसता. ते थंय केलां ते कर्म करतलो पळय हांगा हांव स्वताहून खूद पडलो गाडी घेवन उदक तांकां ते काम करता तेंच्यांनी उखल्लो म्हाका. ते पावस भर पावसान कितें जाल्यार हांव म्हणटा हो गव्हर्मेंटा कडेन डबल इंजिनाचो आनी ट्रिबल इंजिनाचो म्हणटा पळय 25 मिटर रस्तो तुमकां लोकांचे पाड घालून तर करपाक जावो जाल्यार हो 10 मिटराचो रस्तो आयज तुमचे 6 म्हयने जाले उबे जायना. कित्याक करिना तुमी हो 25 मिटर करूंक सोदता म्हणजे तितून 25 जाण दिसाक मरपाचे. हो तेंचो हेतू आहा आनी आमच्या एमएलएचो मेन हेतू आमच्या एमएलएचो आपल्या फायद्याक हांगा 25 जाण आमी मेल्यार जाता अशें. आनी हे आमच्या वाड्यार ते नासतात. आनी दोळे उक्ते करून पळयात आयज कितें हालत जाता. आमी दिसाक 3 ना 4 फावटी म्हापसा वयता. आमच्या भेणान येता चड तुमी सर्वे करून पळोवचो हो रस्तो आनी गव्हर्मेंटान दोळे उक्ते करून पळोवचे कसलें डेव्हलपमेंट. हें डेव्हलपमेंट आमचें आज थंय पायपां फोडून पळय परत फोडटा. दिसा केन्ना राती कोण मरतलो हेची गॅरंटीच ना. हे गव्हर्मेंटान करचें कितें नाजाल्यार रस्तो तरी बंद करून उडोवचो. दुसऱ्यान फ्लायओव्हर कोण आमकां तिकडे सोडचे.
जितके माझी मागणी आहे मला येऊन पोहोचे ना गव्हर्मेंटान येऊन पोहोचे ते बसून उलोव नाका. मेच्या 11 तारखेक अशीच आमी सगळी हांगा लागीं जाल्ली तेन्ना आमकां प्रश्न विचारलेलो ती सगळी हांगली न्हू पयशी. प्रश्न कितें आसा खंयच्या दिसांनी रोड करप आनी ताका परमिशन आसता काय ना, PWDची वर्क ऑर्डर आसता काय ना, ह्या विशयाचेर तो आमचो बोवाळ जाल्लो. आनी आमकां रोड नाका अशें न्हू, आमी केन्नाच म्हणूंक ना पब्लिकेन कितें बेनिफीट मेळटा ते नाका. आमी रोड कित्याक करूं नाका म्हणटाले कारण ह्यो कालावधी मेचो आसा तेन्ना खंयचोच रस्तो फोडपाक एलाव गव्हर्मेंट दिना कायद्यानुसार आणि त्या दिसांनी हो रस्तो फोडलेलो. आता त्याच्या नंतर जे कितें प्रॉब्लेम जातले ते आमी मारना आमो कातरलेलो पळय शिवले तेन्ना आमकां सेम असोच प्रॉब्लेम घडलेलो आणि चवथीच्या दिसांनी लोकांक खूप त्रास जाले, तांकां सफर जावचे. पण आमी त्या एरियेक ना, पण आख्खी शिवली आमकां काँग्रेसीक लागता, आमी अपोजिशन म्हणून लागता जाल्यार तो विशय आमी घेवपूच आसता. म्हाका तुमी एक सांगा, आता हो तुमी रोड केलो तुमच्या खोशयेन केलो, गव्हर्मेंटाची तुमच्याकडे वर्क ऑर्डर ना, लोकांनी तुमकां कोणी सांगू ना तुमच्या खोशयेन केलो जाल्यार हेका जबाबदार तुमी न्हू. म्हणजे आयज जबाबदार कोण? जो ह्यो इलिगल रोड पळय कोणी केला तो जबाबदार. हांगा 11 तरी लोक पडलो. आणि काल कितें जालें, आमचो रिपोर्टर बंटी म्हणू नाका, रिपोर्टर भोवी म्हणू नाका, तेंच्यांनी ह्या रोडाचे एक क्लिप काडले, व्हिडिओ घातलो, व्हायरल केलो. त्याच्यानंतर झबाझप तांकां खंय MLAन आमच्या सांगले, जी आमची डिलाला लोबो आसा शिवलची MLA, तेणे खंय मेंडोल्सा जो आमचो पंच आसा, आता तिची मिसेस आहा, सो तेणे सांगले काय आत्ताच्या आत्ता वच आणि मातसो रोडाक खंय बारीक शकारी मारून घे. ते येयले आणि त्यांच्यानी शकारी मारपाक सुरुवात केली. रोडार हे होणे हा ते भरपाचे काम मेंडोल्सा खूद आपल्या तोंडान त्यांनी सांगलेल्या मॅडमीचो म्हाका फोन येयलो आणि आपूण ते काम हातीन घेतले. जर मॅडमीचे काम जर तू हातीन घेवंक शकताय जाल्यार फाल्यां सकाळी ह्या मॅडमीन जर कितें रॉंग केले तेचो जबाबदार तू आसतलो. हांव सगळ्या पंचांक सांगता, सरपंचांक सांगता, जर मॅडम सांगता म्हणून तुम्ही कायदो नसताना जर काम करता जाल्यार ते जबाबदार तुम्ही. आणि मेंडोल्सान ह्या रोडाची आता शकारी मारली त्याची तेणे आमकां कितलो ते 2 महिने 6 महिने 5 महिन्या खातीर कितल्यान ती शकारी व्हांवन वयतली तेचे त्या मेंडोल्सान सांगपाचे म्हाका. तेंच्याकडे मुद्दाम हांव हांगा येयला होणे जाल्यार आमकां फोन येयता, आमी पळयला डेली वयता ह्या रोडान. सदां उठून कितें सांगतले, कायद्यान काय करूंक ना, कोणाकडे झगडटली, आमच्याकडे वर्क ऑर्डर ना म्हणून आम्ही सगळे करून पावली. आमच्या राजन घाटणेला परत हे घातली, RTI घातली की आमकां परत दिवचे म्हणून. कोण पळोवंक येना. आमी मागपाचो न्याय कोणाकडे मागपाचो? कोण म्हणटा कितें काँग्रेस इश्यू घेना, अरे बाबा न्याय कोणाकडे मागतले? न्याय देवतेन जर आपले दोळे बंद केल्या, कान बंद केल्या, तोंड बंद केले जाल्यार आमी कोणाकडे मागपाची? 12 वर्सां जाली आमी कोणाकडे न्याय मागपाचो? आमची आयज जर मॅडम आसा डिलायला लोबो, तिणी जर ह्यो रोडाच्या हातीन घेतलेल्या जाल्यार इतलो शकारो मारून ते रोड कित्याक पॅक करता? रोड करप म्हणजे कितें? लोबरा धा बसता, बारीक खडी, मोठी खडी, डांबर आणि वताच्या दिसांनी खतखतीत वताच्या दिसांनी रोड करप आसता, पावसाच्या दिसांनी रोड करप नसता. म्हणजे हांव त्या पंचाक सांगता, प्रत्येक पंचाक सांगता शिवलच्या, जर MLAक तुम्ही सपोर्ट करून MLAचे नाव घेवन MLAन सांगले म्हणून हांव हांगा येयल्लो आणि मॅडम थँक्यू म्हणटा तर चुकीचे आसा. कारण मॅडम होणे घालपाक फक्त मॅडमूच जबाबदार. हे काम वर्क ऑर्डर नासतना मॅडमीन केले, सो थँक्यू तिका म्हणपाची काय गरज ना. होणे तिणेच घातल्या आणि पुरवपाक शकारी मारताचो आमी आड्डाता म्हणून, सो थँक्यू म्हणपाचें ना. ती कितें काम करता न्हू तिची तिणी केला ते. मेच्या दिसांनी पावस हा 1 म्हयन्याचेर आणि खणटा कोण खणटा? रोड असो करता. हे म्हाका सांगपाचें आसलें की काँग्रेस पक्षान विशय घेवंक ना. मे म्हयन्यानूय आमी तशीच येयल्ली, आमी सगळी हांगा थंयच आसली ब्लॉकाची म्हणजे आमच्या. आयज आमी मुद्दाम बॅनर घेवन येयल्या. काँग्रेस पक्ष न्हिदलो ना, असली उतरां कोणी काडपाची न्हू. आमी आसात, इलिगल घडटा थंय आमी आसा. पण ह्यो सरकार आहा न्हू, सरकार तेंचो, सरकार जाप घेना, काय विचारना, काय आमचेर आमी थकल्या करून. सो आयज हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता, गांवच्या लोकांक रिक्वेस्ट करता की लोकांनी हेची दखल घेवची आणि येता त्या इलेक्शनाक आपलो कितें तो पावर दाखोवपाचो. तुम्ही पळयतात GNH. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है.
एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड।